बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. पातकांक लागून मनीस पातकांच्या कालोखान घुस्पलोलो. वेल काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपलेंच पुताक संवसारांत धाडलो. ही परब थोड्याच दिसा आदीं आमी समोर उरल्या. आयज जेन्ना सोम्या जेजूची आप्रगोडणीची दोबाची परब आमी समोरतां तेन्ना तोच जेजू आपूण जिविताचो खरो उजवाड कसो सगल्या पोरजांक परजोळटा. हो व्हड गोठ आमी आयज जेन्ना समोरतां तेन्ना आमी दर एकल्या हें सोत वळखूंक आनी ताचे वाटेन चलूंक हे मिसा बलिदानान खतखत्यान मागुया. आयचे मिशनरी परबे सोमयार पवित्र सभा आयचो दीस आफ्रिकेच्या मिसावांक भेटयता. पवित्र सभेचो हुस्को आमचोय करूंक आफ्रिकेचे भावा भयणां आनी खेरीत भाशेन थंय वावुरतल्या पाद्री आनी म्हत्वाच्या पासत भावाटान आमचे प्रार्थन देवाक उबारुया. आनी ह्या मिसा बलिदानांत फादर रोनाल्डाच्या देण्या खातीर बापाक दिनवासुया आनी ताच्या फुडल्या पाद्रीपणाचे जिवितार तशेंच ताचे फामिलीचेर भरपूर आशिर्वाद आनी देवाची कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजो गुन्य हांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत सारून वायट सोडून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत पाग्योती सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगोसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
dacia isra sosari, sorbe spora deva, sorgi sharaya, sorbodveda deva baba. Ami tuka namaskar करतां, ami tuka अभिवासां, तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता, वाखाणता. महिमा देवा उत्सुकी आणि शांती दाशा ईशा संसारी. महिमा देवा उत्सुकी आणि शांती दाशा ईशा संसारी. Soumia Gesù Christa, Papa Chahe Kriasmuta, Soumia Deva, Deva Cicere, Tu Sosara Ce Papatai, Anji Kakutku, Tu Baba Chavus Vyakosai, Amche Mane Aikutke, Moima Deva, Utsoki, Ani Shakti Dacha Ishta Sansari, Moima Deva, Utsoki, Ani Shakti Dacha Ishta Sansari, Idan Pavitratmya Sangati, Dil Baba Ce Moimim Jesu Christa, Eklos tu Bobi, Eklos tu Ispor, Eklos tu Bormesor, Eklos tu Bobi, Eklos tu Ispor, Eklos tu Bormesor. Moima Deva, Utsoki, Ani Shakti Dacha Ishta Sansari. Moima Deva, Utsoki, Ani Shakti Dacha Ishta Sansari. प्रार्थूया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुज्या मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरोंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. ही आमी मागता सुम्या तुज्या पुता वरवीं, जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ऊठ पोरजोलीत जा, उदेलो सुर्या, जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला, तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची महिमा पोरजोलता. तुजे सर्वेस्पर आतां वयर सरता, देवाची महिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोलाक आशेता राजा. दोळे उबारून सोभोवती फिरय, सोभोवती पोले. एकठांय जावन सगलीं तुजेशी येतात, पयस सोतयां येतात, सगळे पूत तुजे आनी तुज्या धुवांक हातार धरून हाडटात. अजाप जावन सगलीं पोरजोलीत जातलीं, होय तुजें कालीज जादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेन सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेसकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली.
तुजो गांव भरूंक हिंडांनी येतोली उंटां मिदियानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां शेबातावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां म्हणया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची म्हणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीट करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तुलीं प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्यांतावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत न्हंयचे देगेर तावन प्रिथमेच्या शिमा पर्यंत ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिपां जुव्यांचे राजा आपलो राज घेवन ताचेशी येतले. ताका दाणां काणिको घेवन पावतले अरेबियाचे आनी इथिओपियाचे राजा. ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतलीं सर्व राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दळदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावचें मुन्यारपण ताणें म्हजे आदीं केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्यांच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपले भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन बाबार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यात आनी तेच बसवणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. सगळीं उबी रावन आमी गांवान गावया. B9 पान 25 सवो श्लोक. B9 पेज 25. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळ्यास मातयोवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वयमान तुका.
हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदियाच्या बेतलेहमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेती तावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदियाचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम. सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसा ते विशीं ताचे कडेन विचारूंक लागलो आनी ताणें तांकां जाप दिलो, जुदियाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदियाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदियाच्या मुखेल्या मदें सगल्यावन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थावन निपसोला एक फुडारी आनी तोच म्हज्या इस्रायल पोरचेक गोवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलें ते विशीं हेरोदीन ताचे कडेन बारीकसाणेन विचारून घेतलें. आनी ताणें बेतलेहेमाक धाडटाना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवूय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदेंत तेन्ना देखलोलें तें नखेत्र तांच्या मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आनी ताच्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरीत जाले. घरांत भितर सरून बाळकाक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून ताणें ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपल्या भांडारां उगडलीं आनी ताका ही देणी समोरुंकली, भांगार, दूंब आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान ताका स्पश्टपणी शिटकायले आनी दुसरे वाटेन ते आपल्या देसांत परतले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, जायतो तेंप पयलीं घडलेली ही खबर. एका गांवांत एक राबाय रावतालो आनी तो राबाय आपल्या थोड्या शिसां सांगाता एका आश्रमांत रावतालो. त्या राबायाक जे शीस आसले तांकां तो सदांच दिसान दीस धर्माची शिकवण दितालो. जायतो काळ भोल्ल्या उपरांत आनी ह्या ताच्या शिसांनी सगळी धर्माची शिकवण घेतल्या उपरांत एक दीस त्या राबायान आपल्या शिसां कडेन असो प्रश्न केलो, आमकां ह्या संवसारांत उजवाड आयला हें कशें कळोन येता काय म्हूण. जायतो वेळ चिंतल्या उपरांत एकल्या शिसान जबाब दिलो, जेन्ना आमी सरभोंवतणी आमच्या नदर मारतात आनी आमकां जें कितें आसा तिसलें दिश्टी पडटात तेन्ना आमी म्हणोंक जाता की ह्या संवसारांत उजवाड आयला म्हणून. राबायान ताचें तोंड पळयलें आनी एक आमोरपिकोच हांसो ताका दिलो आनी म्हणोंक लागलो, तशें जावंक शकता, आनी उगीच रावलो. मातसो वेळ जाल्या उपरांत दुसऱ्या एका शिसान जबाब दिलो आनी म्हणलें, जेन्ना आमी सरभोंवतणी नदर मारता आनी आमच्या हातांत आसलेलो फातर आनी उंडो हाचें डिफरन्स सांगूंक शकता तेन्ना आमकां कळोन येता की सरभोंवतणी उजवाड आयला म्हणून. त्या राबायान ताकाय पळयलो आनी तसलोच हांसो दिवन ताका म्हणलें, होय, तशेंय जावंक येता. अशें करून जायत्या जाणांनी ताका आपलो जबाब दिलो, पूण तांचो जबाब ताका मानूंक ना. तर ताणेंच थोड्या वेळान तांकां सांगलें की जेन्ना आमी आमच्या सरभोंवतणी नदर मारतात आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या लोकांच्या तोंडार हांसो देखतात, तांच्या काळजांनी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग
आनी पेल्या खातीर आपली दोया दाखोवपाची इच्छा दिसती पडटा तेन्ना आमी म्हणूंक जाता की ह्या संवसारान उजवाड आयला म्हणून ताणें तांकां जबाब दिलो. आयज पवित्र सभा जेजूची आपपुरगटणेची परब समोर उमता. 25 तारीख जेजू जल्मलो आनी आयज आख्या संवसाराक ताणें कळीत केलें की आपूण ह्या संवसारांत जल्मला म्हणून. इजायास प्रवादी आमकां आपल्या आयच्या पयल्या वाचपान आमकां सांगता की सुर्या वरी लोकलोकून तुमचो सोमी तुमचेर आपलो उजवाड फांकयता. होच उजवाड आयज आमकां जेजू वरवीं ह्या संवसारांत दिसती पडटा. जेजूक भेटूंक खूब जाण ह्या संवसारांत तजवीज करतात, पूण आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां थोड्याच लोकांची खबर मेळटा. देवान हो सोबीत आनी सुंदर संवसार रचलो आनी ह्या संवसाराचो परामोस करूंक ताची काळजी घेवंक आपल्या सारकोच मनशाक रचलो. मनशाक रचून ताणें आख्खी पदवी ह्या संवसारांत मनशाच्या हातांत दिली. पदवी हातांत मेळटाच मनशान ह्या संवसारांत पातोक आदारलें आनी पदवेन बरोवन बोळान बरोवन ताका आपुणूच खरें अशें दिसलें. पूण देवान मनशाक सोडूंक ना. देवान मनशाक ह्या पातकांतलो सोडूंक एक 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 वेगळोचसो प्लॅन काडलो आनी आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडून दिवंक येवजिलें. आनी हीच येवजण शांती पावोवंक जेजू क्रिस्ताक आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जायत्या लोकांची खबर आयकूंक मेळटा, पूण हांव तुमकां फकत 3 लोकांची खबर सांगूंक सोदतां. पयलो म्हटल्यार हेरोद राजा. हेरोद राजा एक गोरवान भरलोलो राजा आसलो आनी आपले बगर ताका आनीक कोणूच राजा जालोलें नाका आसलें. ताकाच लागून जेन्ना ते उदेंतीचे तेग विद्वान येवन हेरोद राजाक सांगता की एक नवो पातशाय जल्मला तुज्या राज्यान म्हणून, हेरोद राजा सगळोच रागान भरता आनी तेच घडयेक तावन ह्या नव्या राजाक सोदून काडूंक आनी ताका नाटक करूंक तजवीज करता. हेरोद राजा एक गोरवान भरलोलो राजा आनी ह्याच गोरवाक लागून ताका हो संवसार सोडून वयचो पडलो. ताका बरें मरण मेळोंक ना अशें म्हूण आमकां कळून येता. दुसरें म्हणल्यार आमचे तेग विद्वान जे उदेंतीक सावन सुम्या जेजूची खबर आयकोतांच ताका सोदूंक लागले. ताका जेजूक सोदूंक तांकां खूब त्रास पडले आसतले. इतली लांब तांचो प्रवास, तांचें जेवण खाण तांकां सारकें मेळोंक ना. तांकां आपणी खंय पावतले ताचीय खबर तांकां नासली. तरी पूण हो नवो राजा संवसाराचो सुरवंडार जल्मला ताका सोदूंक तांणी तजवीज केली. आनी ताका सोदूंक कितलेय त्रास पडों ते सगळे त्रास तांणी माये मोगान आनी आपलेच खुशेन ते सोंसून काडले. आनी शेकी ह्याच तांच्या स्वभावाक लागून तांकां जेजू मेळोंक ना देखून देवानूच तांकां एका नोकेत्रा उदेशी आपल्या पुता सोरशीं पावयले. तिसरी म्हणल्यार आमच्या गोरवांच्या गोट्यान आसली मारिया आनी जुजे. मारिया आनी जुजे जेजू जल्मोचे आदीं तांकां जायते त्रास पडले. तांकां खंयच सुवात मेळोंक ना, तर तांणी जेजूक ह्या संवसाराच्या सुरवंडाराक आमच्या देवाक एका गोरवांच्या गोट्यान जल्माक हाडलो. ह्या गोरवांच्या गोट्यान जल्माक आयलो देखून जाल्यार तांच्या तोंडार एक वेगळीच खुशी आसली. आनी जेन्ना ते तेग विद्वान आनी आमचे गोंडी त्या गोट्यान भितर सरले तेन्ना तांणी ही खुशी मारयेच्या तोंडार आनी जुजेच्या तोंडार पळयली. आनी आपल्या तोंडार आसलेली खुशी मारियान जो कोण जेजूक भेटूंक येयलोलो त्या सगल्यांक दिली. तर आमी आमच्या जिवितान ह्या 3 मनशांच्या वरवीं कितें शिकोंक जाता? आमच्याय जिवितान जायते फावटी आमी आमच्या जेजूक सोदूंक भोंवता. केन्नाय आमी जेन्ना लोकांचें वायट चिंता, जेन्ना आमी लोकांचें नांव पेड्यार करतात तेन्ना आमी हेरोद पातशाया वरवीं वागतात.
हेरोद पातशाय गोरवान भरलेलो आमचेय भितर जायते फावटी होच गोर्व आसात. आमी हो गोर्व आमचो सगल्यांक दाखयता काय? वो आमी ह्या तेग विद्वाना वरवीं सिन्सियर काळीज घेवन एक बरें काळीज घेवन जेजूक सोदूंक भोंवतात काय? कित्याक जोरी तर आमी एका बऱ्या मनान आनी बऱ्या काळजान जर बरे तरेन जेजूक सोदलो जाल्यार देवूच आमकां त्याच जेजूची वाट दाखयतलो. जोरी तर आमी आमच्या जिवितान सरभोंवतणी आमच्या आसलेल्या लोकां मदें तर जेजूक सोदलो जाल्यार आमकां तो दिसून येतलो. कित्याक समाजान आमकां सगल्यांक लोक क्रिस्तांव म्हणटात आनी क्रिस्तांव म्हणजे क्रिस्त म्हजे सवे आसात. आनी होच क्रिस्त हांव तर ह्या समाजान जालो जाल्यार आमच्यांनी ह्या समाजान मोग देवाचो मोग आनी देवाचो मोयपास पसरावंक जाता. तर आयचे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेताना देवाक आमी भास दिवया की होच क्रिस्तांव खरो क्रिस्तांव आमी ह्या समाजान जातलींत म्हणून आनी ह्याच समाजान जेजूच्या नांवान आमच्यान घडटा ते परी आमी देवाचो मोग आनी मोयपास पसरावंक तजवीज करुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमंत देवाक सर्पोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्वी सांबाळलो आंकवार मरीक हांवें जल्मलो पोंच पिलोते काल ताणें कूस उसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका न्ही गेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर्पोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचे वेळान मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतलो. सतमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत. आमेन. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी क्रिस्तीचे गूट अदीक कलायेन सजमूंक आनी समारूंक आनी तांचो ओर्त आनी सजमुणी साद्या उतरांतल्यान बावार्थ्यान शिकोवंक तांकां देव कृपेचो उजवाड आनी बापाचो आदार मागुया. देशाचे फुडारांनी आनी राजकारबार चलयतल्यांनी आपल्यो पदव्यो सांबाळपाचो आपस्वार्थ फाटीं दवरून परजेचो केरीत भाशेन दुडबोडांचो तोडणाट्यांचो आनी श्रिश्टी उदरगती पासत वावरूंक देव मनशाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन तांकां मागुया. हे वेदी भोंवतणीन एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी हे नवें वर्सान पावल मारतना क्रिस्तीच्या पडजण बरोवंक चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी ताचे नीज गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. संवसार इतलो आधुनीक जाला
तोरूय संवसाराचे आनी केरीत भाशेन आफ्रिकेच्या जायत्या भावा भयणांक क्रिस्ताची वळख मेळोंक ना. देवाचे मोगान तांकां तान लागलेली आसा. तोर असल्या मिसावांनी जेजूक परगोटूंक सोबार देव आपोवणी आनी क्रिस्ताचे कालचीदार संदेशकार फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मानेक करता तुका. आमचो गांवचो भाव फादर रॉनाल्ड आपले धोर्म एका उतरांतल्यान आनी बरे करणेन आपले पुर्जेक एक नमुनो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मानेक करता तुका. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनेक आमी गायन गावया. याज्ञीक उंडो समोर पिता. C18 पान 30 आनी 6. C18 पेज 36. Yagnii undo समोर पिता. समोर बुया आम्ही कुडो तयार करता. काळजा आमची तयार करूया. याज्ञीक ताका रोस भेटयता. आम्ही आमची जीण भेटोया. क्रिस्ता लोकांक प्रभू दिता. मिळून आम्ही राजी जाऊया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आपल्या मनाक आनी मायनेक आमच्या क्रिस्ताच्या जिवाक प्रार्थुया. सोरपदवेदारा देवा आमच्या मोगाल बापा, आयज आमी तुका भेटूंक भांगार धूप आनी गुण रोस घेवन येवंक ना. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या दानाच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान ओळखता. ताच्या बलिदान करता आनी ताकाच आमच्या आत्मीक पोसनाक घेता. तर तुज्या पवित्र सोबेच्या ह्या दानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेची सासणीक येवजून उक्ती केली आनी तो सगल्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलोय. अंदूच पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमांत दिश्टी पडलो. ताचें उमरपण परजोलूं आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां धर्मदुतां बरोबर सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Oh
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, ही तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. Gesù vero, Gesù ci bonzara, Gesù noviane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, बागेन जुजे तिचो पोती, बागेन दोर्म दुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून
ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थून आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराची ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी. क्रिस्त प्रसाद वेळार गावया भावार्थाचे दोडे D5 40 D5 पेज 49. Está
बाबाताचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां जागोय जेजू बाबाताचे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां जागोय जेजू प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाल बापा, विद्वाना परी आयज आमी जेजू बालाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तर जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखला. ताका आमचे भितर घेवन वेगोयला आनी आमची काळजां ताका भेटयल्यात. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घोडितांनी आमी भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करूं. जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती भाव भयणाकूय आमी दाखोवन शेकी एक दीस आमी सोगलीं स्वर्गार ताच्या पोरजोळान सुकेस्त जावं तुका दिनवासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भयणी भावांनो, खेरीत भाशेन पातपुराच्या डिकन म्हज्या आमचे सिस्टर्स आनी सगळ्यांच्या नांवान आमच्या नवे यादनिकाक फादर रोनाल्ड झेवियर वाज हांकां आमची उनुनीत पोरबी आज वेळ काडून ह्या आमच्या गांवांत ह्या आमच्या अवताराचेर आपले पयले मीस ताणें भेटयलां. फादर रोनाल्ड 18 डिसेंबराचे ताणें यादनीकपणाची माखणी घेतली पणजे दोंबोस्कोंत. ताका आमी बरी भलायकी आनी लांबदीक यादनिकी जिविताची यात्रा आवडयता. ताचे बरोबर ताचे आवयक आनी बापायक, ताचे आवय बापूय आज आमचे मदीं आसात. बाब जोकी आनी बाब अंजलीन तुमकांय एका कुटुंबांत एका यादनिकाचे देणे म्हळ्यार एक व्हडली वडवीक व्हडली खुशालकाय आनी तुमकां तुमचे मागणे उद्देशीं तुवें ह्या रोनाल्ड भावाची आपोवणें शिंपलें वाडयलें आनी आज तो आमकां नवो यादनीक फाव जाला. देवाक आर्गां. बाब रोनाल्ड खंय तूं आसूं, आमी तुका सगळीं ताळगांवकारां तुजे गोवळीक वावरान देवाचो आशिर्वाद भोव करून तरणाट्यांच्या आंखांनी भोव करून तरणाट्यांक तुवें जेजूक हाजीर करूंक आनी तुज्या उर्बेवून जिवितांतल्यान तांकांय देवाचें ओडून हाडूंक आमची खास मागणी तुजे खातीर. बाब रोनाल्ड भाशेन आमच्या फिरगुजीन आनिकूय यादनीकपणाक मोठवाशी जिविताक आपुणी आसूंक आमचे मागणी. नव्या वर्सा दिसाक आमचें धर्मदान जालें 1,23,123 1,23,123 आदार दितल्यांक आमचे दिनवास. फाल्यांतान आमचे इगोजेन दिसपटीन 2 मिसां आसतलीं, 6:30 आनी 7:30. जरूर इल्लोसो काडूक आसता 6:30. 7:30 मिसाक आमी कोदेलां सॅनिटायज करूंक जाय आनी 7:30 मिसाक तयारी करूंक जाय. हाका लागून आमी 6:30 हे मीस दुकोल्ला
एक पावटी सगळी वस्तू ताऱ्यार पडटच मागीर परतून आमी 6:45 सुरू करतले. 6:30 आनी 7:30 मीस तुमी नांवां दिवची गरज ना. आज जे भाशेन तुमी आयल्यात तेच भाशेन आतां आमी नांवां दिवपाचें वो घेवपाचें बंद केलां. द चर्च इज ओपन फॉर ऑल ऑफ अस. दिसपट्टी मिसांत वांटो घेवंक ह्या नव्या वर्सांत वावरुया. फाल्यां चवथी सोमार पयलो सोमार PPC वांगड्यांची जमात. सोशल डिस्टन्स दवरून मास्क घालून आमी इगोर्जेन सांजे 6:30 वरांचेर जमात सुरू करतले. ताचे आदीं 6 वरांचेर तावन इल्लीशी च्या पाणी घेवन आमी तयार जातले. उपकार करून PPC वांगड्यांनी हे जमातींत वांटो घेवंक मागता. जानेराचे 7वेर तावन बागयोन जुजेबाजाचे गोंयच्या आस्कारेचे पोरबेक नव्यान सुरू जाता. ह्या वर्साक आमच्यांनी वचूंक जायना सांकवाळ, देखून आमी एक इगोर्जेन हे नव्यानाचे मीस आनी नव्यान करतले. नव्यानाचे विशय मांडावळ आमकां धाडून दिल्ले आसा. आमचे इगोर्जेन नव्यानाचे मीस सकाळीं 7:30 वाजता जातले. पयलो तेर्स मीस मिसार शेरमांव आनी नव्यानाचे मागणी. भायले पाद्री देवाचें उतर परगटूंक आमी हाडटले हांगा. आमी सगल्यांनी भोव करून नव्यानाचे मिसान वांटून घेवंक तुमकां विनंती. वाड्यांनी मिसाची मांडावळ आमी घातल्या. फाल्यां PPC वांगड्या लागीं आमी ती वांटून दितले. आनी त्या वाड्यांतल्या लोकांनूय मिसांत वांटो घेवंक आमी उलो मारता. नव्यानाचे मीस वो कोणूय परब करूंक सोदता जाल्यार ताणें आपली खोशी दाखोवंक ऑफिसांत आपलें नांव दिवचें म्हूण आमी मागता. 16वेर बागयोन जुजेबाजाची परब मिसां 6:30, 8 आनी फेस्ताचे मीस 9:30. 6:30, 8 आनी 9:30. तो दीस एक संतूच कसो आमी सगल्यांनी जाता ते भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाय. कित्याक बागयोन जुजे वाज गोंयचे दियोसेसीचो आस्कारी, आमचो सगल्यांचो आस्कारी. म्हणटच ताच्या नांवान आनी ताचे विनंतीन मिसांचो वावर सगळे संवसाराक फुडें वचूंक मागतले. जानेराचे 15वेर तान केरांत बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या कापेलांत नव्यान सुरू जाता. कोरोना व्हायरसाक लागून हें नव्यान बंद आसलें. आमी हें नव्यान सुरू करता. जानेराचे 15वेर सान फ्रांसीस शावेराच्या मानाक नव्यानाचे मीस सांजे 6 वाजता जातले. आमची भयण वेरोनिका वयतल्यान भाड्यांतली PPCची वांगडी अकस्मात तरणेच पिरायेर कॅन्सराची पिडीन अंतरली. काल तिच्या गांवघरा आरंबोल तिचो इंतेर जालो. आमी दुखी जाल्या. हे आमचे भयणीक तरणे पिरायेर हुशार कांय नासलेली देवान तिका आपले सुखांत घेवची आनी तिचे दुखेस्त कुटुंबाक आमची बुजवण आमी परगटा. बांबडीनो नातालांच्या सुमयार तुमकां सगल्यांक आदार दितल्यांक कसले कार्यावळीन वांटो घेतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. पयली सुवातेर आमची वॉलंटियर्स, PPC वांगडी, आमचे कॉयर, आमची कॉन्फ्रारिया, तरणाटी, SSVP वांगडी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स, आमचे सिस्टरी, आमी सगल्यांक तुमकां कसलो ना कसलो आदार दितल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या नव्या वर्सांत अदीक उर्बेन बाबरताचे आकारणींत आमी फुडें वचुया. ह्या नव्या वर्सांत कम्युनिटी सेंटराचो वावर सोंपतलो अशी आस बाळगिता. उदारातांनी तुमचो तेंको हे आमचे कम्युनिटी सेंटराक तुमी दिवचो म्हूण मागता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 कार्दोजवान 8 वरांचेर नव्यानाचे मीस, 9:15 कार्दोज 5:30 वरांचेर पसरेंबाट. आमचे कम्युनिटी सेंटराक तुमचो तेंको आदार फावो जाला. मिंगेल आनी एंटनी पेरेरा एंड फॅमिली केरांत 1 लाख रुपया. लॉरन्स आनी बेनेदिता विएगास पसरेंबाट 50,000. विल्सन आनी डॉली आल्मेदा पसरेंबाट 50,000. मॅगडलेन अराउज नायरा लेमोरोड 10,000. इन मेमरी ऑफ स्पेरांसा लेमोस 5,000. बाप आयझियल डिकोस्ता 5,000.
पदाग्नलाचे कॅलेंडर्स आमच्या लागीं पावल्ले. पदाग्नल्स कॅलेंडर्स फॉर 2021 हांगा आसात. फुंक्याक ते एक फामिलीन एक वर्सो कोणाक व्हरूंक जालें ना आमी PPC वांगडा लागीं तुमकां धाडून दितले. कोणाक जाय साक्रिस्तीये लागीं ते दवरलेले आसात. आमचो डिकन डॅनरिच डिकोस्ता हो आमचो डिकन आमचे बरोबर आशिल्लो नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांतान. तो आज परतून आपली फुडलें शिकोवप करूंक आपल्यो परिक्षा करूंक पास्टल इन्स्टिट्यूट हांगा वयता. तो आमचे बरोबर आसलो सुमार 40 दीस. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. ताणें जायतो आदार दिला आनी हो गवळीक अनुभव ताका मेवला आमच्या इगोजेन. तो ताच्या यादनिकी जिविताक फायद्याक पडटलो उपकारतलो म्हूण आमी आस्त बाळगिता. ताच्या पासत आमी मागुया ताची निमाणी तयारी. जे भाशेन रोनाल्ड यादनीक जाला म्हाका दिसता सकाळी उर्बा येयल्या एका दिसा आपुणूय यादनीक जातलो थोड्या म्हयन्यांनी. ताचेंय स्वपन पुरें जावं ताचे खातीर आमी मागीत रावया. आवर लेडी ऑफ रोजरी प्रायमरी स्कूल दोनापावलो कुडीत करता. आमकां सांगूंक की नर्सरी लोअर किंडरगार्टन अपर किंडरगार्टन क्लास 1 and class 5 to 7 for the next academic year admissions. फाल्यां ही एडमिशनां फॉर्मां मेळटलीं. फाल्यां 4 जानेवारी 2021 9 ते 10:30 पर्यंत 9 ते 10:30 पर्यंत ऑफिसांत तांच्या इस्कॉलाच्या ऑफिसांत वचून तुमी ती हाडूंक हेडमिस्ट्रेस विनंती करता. आमकां हांगा हॉल ना म्हणटच आमी आमच्या रोनाल्ड बाबाक ताच्या यादनिकपणाच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासून ताचे खातीर देवाक अर्घन दिवन आमी हांगा धाकटुली केक कातरतले. आमी हातूंच रावची आनीक ताका आमी बरें हाडून घेवया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूक सोदून जिवितांत खुशालकाय अणभवूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाचे गायन गावया बोकडे राखण्याचे गीत H 4 पान 108 H 4 पेज 108. आमच्या भावाच्या रोनाल्डाच्या ह्या पयल्या मिसांतल्यान तुमी कोणेंच घरा विचारूय आमी थोडी केक आनी चाव दवरलेली आसा. चाव आनी केक आसा. आतां मागीर मिसान 9:15 आमचें तिसरें मीस जातलें एट 9:15. ते म्हणसर आमी पयलीं केक खातरतले आनीक ते उपरांत आमचें गीत जातलें. विल कट द केक.